Grazie per aver toccato. वळखायला बरं. आधा केक फक्त. साइड में आ जाओ ना, इधर आ जाओ. साइड में आ जाओ ना. सर 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 एक बारीक आहे सर आज विजिटाचे पर्पज काय झाले सर? विजिटाचे पर्पज जे आसा स्पेशली जी शीप ऑलरेडी दोनापावल हांगासर व्हरतले तिजे संदर्भात हांव रिव्यू घेवपा खातीर आयिल्लो ऑलरेडी. आमचे डीजी शिपिंगाचे मनीस जे आसा पळय न्हू ते ऑलरेडी हांगासर आयला. पुराय टीम सेक्रेटरी रेवेन्यू तो हांगासर आसा, तो कॅम्प करून आसा. आनी ऑलरेडी आज एक ऑपरेशन आमी केलें की त्या बोटीचेर आमचे 4 जण डीजी शिपिंग आनी हेजे बाय हेलिकॉप्टर 4 जण वचून आयले. तांच्यांनी ती बोट वेवस्थीत रित्या पळोवन आयले. एट प्रेजेंट तरी बोट जी आसा ती एका हेजेर रॉक जो आसा त्या रॉकाचेर उरलेली आसा. सो दॅट ते आमकां आतां फुडले ऑपरेशन्स जे आसा ते फुडलो सगळो प्रोग्राम्स ऑलरेडी ठरयला. त्या प्रमाणे फाल्यां परवा अशे 2 दीस लागतले. ऑलरेडी ती टो करून हाडप शक्य ना. तरी आमी तितून आशिल्लो नाफ्टा वो दुसऱ्या हितून दुसरी ऑलरेडी बार्जीस टँक्स मागयल्या त्यो म्हणजे इट वील टेक अनदर 2 days. ऑलरेडी ताका लागपी पंप आसतले, बाकीचे सगळे इक्विपमेंट रिलेटेड टू इक्विपमेंट ते सगळे हाडटले आनी ताज्या उपरांत भितरलो नाफ्ता शिफ्ट करतले दुसऱ्या वीथ बार्ज टँक जो आसा तितून. आनी ताज्या उपरांत ऑलरेडी दुसरो मनीस जो घेवपी आसा ताणें आपली शीप आपयल्या डीप सी परत इट वील ट्रान्सफर टू द अनदर शीप ट्रान्झिस्टर शिप्स आनी दे वील टेक समवेर आउट. तो तांचो विशय आसा खंय तरी वतले घेवन ते वयतले. सो दॅट इज ऑलमोस्ट सगळी कॅर जी घेतल्या. फाल्यां डायवर्स जे आसा हे फोनच्यानूय बी त्या शिपीचो वचून ऑब्जर्व करतले कशा पद्दतीन आनी कितें आसा तें. बट ऑलमोस्ट ऑल कॅर वी आर टेकींग. अनदर 3 to 4 days दीस ऑपरेशन वील गो ऑन.